भी बनता है, we will take it from there. So now he is admitting in the meeting itself that you should have. मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची आयज स्पेशल मिटींग घडोवन येयला. ह्या मिटींगेक नेवीचे अधिकारी तशेंच मुरगांव तशें वास्को दाबोले रावपी रहिवाशांनी भाग घेतला. ह्या मिटींगेचो मेन मुद्दो आसलो म्हणटा ते नेवी कडल्यान कसलेंच सहकार्य म्युनिसिपालिटीक मेळना. खंय तरी म्युनिसिपालिटीक रेव्हेन्यू लॉस जाता. फनल झोना खातीर खुबशे वास्को भागान कन्स्ट्रक्शनाची कामां उरलेलीं आसात. लोकांक 9 वर्सां हांगासर NOC मेळना. अशे कांय मुद्दे ह्या मिटींगेचे आसले. So what is the Navy doing about that? They can carry on with all the illegalities. Is that so? पूरा वास्को का गुस्सा आता है। नेवी ने ऐसा दहशत किया है कि बाबा सिविलियन बोलो कचरा, हमारा रिलेशन साथ में रहना चाहिए। बिल्कुल आप लोग क्या समझते हैं? हमारा अलावा और कोई नहीं चलता है, हमारा राज चलता है, यहाँ पे ऐसे चल रहा है। और यहाँ पे जो गरीब लोग हैं बहुत सता रहे हैं, बहुत तकलीफ में है। आप लोगों का यहाँ से काम नहीं होता, आप लोग ऊपर से काम कर लेते हैं और ऊपर को मालूम नहीं पड़ता यहाँ पे क्या फेस करता है पब्लिक लोग। आप लोग मांगते हैं, आपका इंजीनियर है, आपका लॉ सेपरेट है, सब बात अलग है। आप लोग बिल्डिंग 6 माला नहीं 10 माला 100 माला मारो। हमारा जो लोकल यहाँ पे वास्को का जो बिल्डर लोग छोटा कॉन्ट्रैक्टर लोग छोड़ के गए वास्को। तुम्ही सगळ्यांनी ह्या दिसांनी पळयलां आसतलें की एक ज्वलंत इश्यू सद्याक मुरगांव तालुक्यान जाला तो म्हटल्यार नेवीचे इश्यू आनी ते डेमोलिशनाचे. आतां आमी आयज मिटींग घेतली ते हेतूक लागून की आमकां सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे एक ऑफिस मेमोरंडम फ्रॉम आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमकां येयल्लें आसा वेरीन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आहा पळय तेंचे आमी सर्वीस चार्ज आमी चार्ज करता. सिन्स नेवी ऑल्सो इज अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट आनी आमी तांकां टायम एंड अगेन आमी तांकां ही जी मेमोरंडम आहा तेची कॉपी आनी प्लस सम ऑफिशियल कम्युनिकेशन आमी तेंचे कडेन केल्लें आहा, पूण तेंच्यांनी केन्नाच आमकां रिस्पॉन्ड करूंक ना. सो तेज्या लागून आयज जी मिटींग आसली ते आमी नेवीच्या ऑफिशल्सांक आमी आपयल्ले, स्टेक होल्डर्सांक आपयले वेगळे वेगळे फिल्डांतले. आनी इतकेंच लागून की आमकां जे एक्चुअली ड्यू आहा म्युनिसिपालिटीक फ्रॉम द नेवी ते आमकां टायमली येवपाक जाय. एट द सेम टायम बाकीचे इशू आतां नियरली अरावंड नेवीचे हांगासर एअरपोर्ट सोडलो जाल्यार अरावंड 13-14 एस्टाब्लिशमेंट्स कितें तरी आसा. रायट फ्रॉम आमचे मंगूर आसूं नी, वास्को आसूं नी, चिखले आसूं नी, दाबोले आसूं नी. आतां आमी आमचे म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शनूच घेवया. ते विथीन द पेरिफेरी ऑफ देअर एस्टाब्लिशमेंट 500 मिटराचे भितर ते एक NOC इशू करिनात सायटींग देअर इंटरनल गायडलायन्स. whereas the High Court direction is very clear. High Court direction आहा is based on the Aircraft Act 1934 पण हे कितें करता हांगासर ते तेंची एक्शन जी आहा पळय न्हू ती आर्बिट्ररी आसा आनी हितून आमच्या लोकांक त्रास जावपाक लागले आसा. आमचो म्युनिसिपालिटीचो इनकम सामको झिरो जाल्लो आसा. आमकां एक सुद्दां चुकून सुद्दां एक फायल येता. आमचो इनकम पयलीं लास्ट 3-4 years बॅक आमकां 5 कोटी 6 कोटी आमकां इनकम आसतालो एवरी इयर. आतां खंय तरी एक 50 लाख 40 लाख ते बीन चुकून येता. सो तेज्या लागून हेजो इफेक्ट इल इफेक्ट जो आसा पळय तो आमच्या लोकांचेरूय पडलेलो. आनी एक व्हेरी इंपॉर्टंट वस्तू म्हटल्यार कितें जाला की परमिशन मेळना. NOC अप्लाय केले की हायकोर्टाचे डायरेक्शन की 19 दिसां भितर विथीन 90 days आमकां परमिशन इश्यू करपाक जाय. पण ते सुद्दां आमकां परमिशन स्टेट मेळना. आतां जाल्लें कितें लोक सगळे फेडअप जाल्ले आसा. लोकांनी आतां इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू केल्लें आसा. हेजो इल इफेक्ट म्हणटा पळय तो हो एक जाल्लो आसा. सो आयज आमी डिसायड केल्लें आसा. फर्स्ट थिंग इज नेवीक आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की NOC आहा ती टायम बाउंड दिवपाची. सेकंडली ओनली अंडर द एअरक्राफ्ट एक्ट तेंचे इंटरनल गायडलायन्स आमकां लागना. सो ते पेरिफेरींतल्यान आपल्या एस्टाब्लिशमेंट 500 मिटरां जे फ्रॉम द पेरिफेरी जे आहा पळय तितून आमकां 1934 एअरक्राफ्ट एक्टा प्रमाणेच आमकां तेंच्यांनी परमिशन दिवचें. तेंचे इंटरनल गायडलायन्स आमकां एप्लिकेबल जायना. थर्डली हे समज आमी तेंचे कडेन उलयतले तेंच्या ऑफिसरां कडेन ते समज आयकतालो बऱ्या ना जाल्यार आमी कोर्टान अप्रोच जावपाचें सुद्दां ऑप्शन आमी आयज ओपन दवरलेलें आसा. फोर्थ हो जो इश्यू आहा पळय न्हू हो हाय लेवलाचेर फ्रॉम द CM लेवलाचेर गव्हर्मेंट लेवलाचेर जावपाक जाय. सो आमी आयज रिक्वेस्ट केल्लें आसा की ऑनरेबल CM कडेन आमी अपॉयंटमेंट घेवचे. 25 कावन्सिलर अलॉंग विथ आमकां रेव्हेन्यू मिनिस्टर जाय. आमच्या मुरगांवच्या दाबोलीचो मिनिस्टर आसा आमचो श्री मोविन कुदिनो तशेंच वास्कोचो आमदार बाब गाजी बाब आनी मुरगांवचो आमदार बाब शंकर बामणकर हांकां घेवन आमी हो इश्यू एट अ हायर लेवल आमी डिस्कस करून वन्स एंड फॉर ऑल हो इश्यू आमी सेटल करपाची आमी मागणी केल्ली आसा. आयज आमी आसलेली आमच्या कावन्सिलाची आनी तितून मुद्दो आसलेलो नेवीचो. हो नेवीचो मुद्दो म्हटल्यार एक्चुअली कितें आमचे जे सर्वीस टॅक्स आसा ते खंय तरी आमकां तेंचो 1 रुपयाचो फायदो ना.
पूण तांकां कळोंक दाखोवपाक येयल्या बाबा तुमच्या हितून भितर जितले बिल्डिंगी आसा 10 फ्लोराच्यो त्याच्या आमकां कांय टॅक्स मेळना एज पर कोड ऑर्डर तेंच्यांनी दे हॅज टू पे 33.3 कितें % आहा तितले आमकां पे करपाक जाय तितून ते मेळना. सेकंड थिंग आमी आमचे स्टेक होल्डर जितले आसा वास्कोचे मुरगांवचे आसा तांकांय आमी आपयल्ले बट तेंच्या इश्यू खंय कितें आसा ते सॉर्ट आवट जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी 2-3 मनीस तेंच्यांनी धाडलेले आनी बऱ्यांची बरी मिटींग जाली. ही फर्स्ट टायम अशी जाली की बाबा तितून कावन्सील स्टेक होल्डर्स आनी नेवी आसलेली आनी तांकां कळोन येयला बाबा आमच्या वास्कोचो प्रॉब्लम कितें आहा तो आनी आमी तांकां 30 डेजाचो टायम दिला बाबा हेचेर खंय तरी सुटावो जावपाक जाय म्हणून. कित्याक आमी जाणा वास्को आमचे कितले फाटीं येयलेले ते एक्चुअली आमी गोवोरमेंटाकूय सांगता तुमच्या माध्यमांतसून गोवा गोवोरमेंटानी हेचेर एक्ट जावपाक जाय आनी खंय तरी आमकां लोकांकूय सपोर्ट करपाक जाय. नेवी ही आसात, नेवी आमच्या काळजान आसा कित्याक तो आमकां देशाचो भागतो, ते आमचे देश पळयता पूण आमकां तेंच्यांनी आमकां सिव्हिलांकूय पळोवपाक जाय आनी लोकांक त्रास जावपाक येना. तुमी आतां पळयलें बाकी खूब इश्यू आसलेले अशें आसा की नेवल आनी आर्मी आनी सिव्हिलियन्स हे आमकां सिव्हिलियन्सांक सगळ्यांत मोग आसा कित्याक ते देशाक लागून झगडटात, देशाक लागून करतात. पूण हांगा वास्कोन अशें जाल्लेलें आसा की जाल्यार ते आमी आनी ते रायवलरी कशें जाल्लेले आहा ते वास्कोकारांक तांकां ते धवे कपडे घालून पयल्याच राग येता. अशें जावपाक जायना. कित्याक राग येता जाल्यार ते जे कृत्य ते करतात पळय ते सिव्हिलियन्साक करतात ते रॉंग करतात. आयज आमी पळयतात जे वास्को एक्चुअली डेड जाल्लेले आसा. वास्को जे कन्स्ट्रक्शन येता पळय ते कसले बारीक सुद्दां कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग सोडून दी एक कंपाऊंड वॉल बांदतलो जाल्यार सुद्दां ते नेवीचे आमकां परमिशन जाय पडटा. आमचे 5-6 किलोमिटर पयस आसा थंय सुद्दां आमकां तेजी परमिशन जाय पडटा. बारीक कारणांक आमकां परमिशन जाय पडटा. आयज आमचे एक कावन्सिलराच्या दारान एक वॉर्डान कचरो काडपाक आसलेलो कंपाऊंड तेजे नेवीचे कंपाऊंड आसलें कंपाऊंडाच्या भायर कचरो आसलेलो. तो कचरो जेन्ना काडपाक लेबर घातले तेन्ना थंयसर तेंच्यांनी फूल गाडी आर्म्स एम्युनेशन घेवन थंय येयले आनी आमचे लेबरांक धांवडले. म्हणजे कचरो काडपाक सुद्दां आमकां म्हणजे भंय पडलेलो आसा आनी वेरेज तेंचे इल्लिगॅलिटी जे करता पळय ताका कांयच कोण पळोवपी ना. आयज तेंचेर आयज थंयसर सर्कला कडेन जे सर्कला कडेन वर्नापूर सर्कला कडेन एक तेंचोच नेवलूच आमचो एक्सिडंट जावन पिड्ड्यार जालो. कित्याक लागून आयज तेंच्यांचे कंपाऊंडाचे भायर जे गार्डन काडलेलें आहा ते कंप्लिटली इल्लिगल आसा. आनी जेन्ना आमच्या कलेक्टरान आमच्या ऑनरेबल MLAन जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेंच्या ऑफिसरान सांगलेलें की इल्लिगल आमी काडटा म्हणून आनी आजून काडूंक ना. 1.5 वर्सान केले म्हणजे ते कितें करता पळय तांकां कांय ना आनी आमी जे लोकल जे कोण बारीक मनीस आहा पळय तांकां करता ताका दंड आहा. आयज तुमी पळयता ते गरीब लोकांनी घरां बांदलेलीं आहा. नेवीची NOC आसा हांव म्हणटा हायकोर्टाची ऑर्डर नेवीची NOC सुद्दां बाकी सगळे परमिशन तेंची घरां म्हणून उडयलेली आसा. दूख दिसता. आमी खंयसर हांव म्हणपाक शकता की हॅरसमेंट जाता लोकांक नेवी कडल्यान. सो दॅट वॉज द इश्यू दॅट वॉज डिस्कस. अनदर थिंग इज तेंची इतली मांगरान एक 4,000 वयर तेंची फ्लॅटां आहे 4,000 मोर दॅन 4,000. सो एज फार एज दीस थिंग्स आर कन्सर्न दे आर नॉट असेस्ड फॉर हाऊस टॅक्स फर्स्ट टॅक्स कांय लागना तेंकां. आमी जेन्ना तेंकां हाऊस टॅक्स घालपाक येता तेंकां लेटर केलें तेंकां कांय रिस्पॉन्सूय येवना तेजे बद्दल. सो आयची मिटींग एक फर्स्ट इश्यू आसलेलो तेंकां हाऊस टॅक्स घालपाचें तें which the नेवीचे ऑफिशियल येयले दे सेड दे विल कन्वे बॅक. दुसरो इश्यू जो आसलो विथ रिगार्ड्स टू द प्रॉब्लम्स बींग फेस्ड एज फार एज नेवल NOCs. आयज वास्कोन आमची जी म्युन्सिपालिटी आहा एक टायमार आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर आमकां सुमार 5 ते 7 कोटी वर्साक येताले एज कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. आयज ते 50 लाख देखून जायना. कित्याक कांयच कन्स्ट्रक्शन ना वास्कोन. कन्स्ट्रक्शन कित्याक लागना कित्याक नेवीचें परमिशन येना आनी नेवीचें परमिशन कित्याक लागून येना ते आपले ओन रूल सायड करताय. हो एक हायकोर्टाचो ऑर्डर आसलेलो मानता बट दॅट वॉज रिगार्डींग द फनल झोन. आतां जेन्ना लोक वास्कोसान परमिशन मागतात तेन्ना दे आर सायटींग देअर ओन इंटरनल नोटिफिकेशन्स इंटरनल सर्क्युलर्स वेर इन इवन यू कॅन से INS गोमंतक जिवंती हॉस्पिटल जें आहा थिंगा खंय कदंबा बस स्टँडा फाटल्यान थिंगा दे सायड दॅट इज वन ऑफ द एस्टॅब्लिशमेंट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज 500 meters फ्रॉम दॅट नथींग कॅन कम अप. हें रॉंग बिकॉज द हायकोर्ट ऑर्डर ओनली स्टेटेड अबाउट दॅट पर्टिक्युलर प्लेस नॉट अबाउट दीस. बट दे आर एज आय सेड आपले ओन इंटरनल इश्यूज घेवन लोकांक त्रास करता आनी लोकांक त्रास जावपाचे न्हू. आयज तेमची वर्नापुरीची गेट आहा ती गेटी भायर तेमी गार्डन घायलां इतलें व्हडलें गार्डन घायलां इतलें व्हडलें तेमी इल्लिगल एंट्रन्स केलां थिंगा. 1 वर्स पयलीं लास्ट इयर एप्रील आमचो MLA आहलो वास्कोचो एकलो मनीस मेल्लो थिंगा एकलो तेमचोच नेवीचो मनीस एक्सिडेंटान मेल्लो. आर MLA वेंट ओवर देर कलेक्टर गेल्लो एन्ड दे अश्योर्ड हीम प्रेसान तेच हाडलेलें की बाबा हें काडटाय म्हूण आमी. नेवी assured that they would, but today their word even to the MLA and the collector, they don't stand by that, which is wrong. No? They have 10-floor buildings at Shantinagar. 10 माळ्याची बिल्डिंग आहा तेमकां रूल वेगळो हांव मानता तेमकां लोकल रुल्स लागनाय
तेंकां लोकल रूल लागनाय मानता बिकॉज दॅट इज एज पर द सेंट्रल गव्हर्मेंट बट वाय आर वास्को पीपल सफरींग आमकां एक थोडे लोकांनी आपली इतली भाटां इतले दे पयशे जमा करून दे हॅव बॉट वन प्लॉट और मे बी 250 स्क्वेअर मिटर्स टुडे दे कांट कन्स्ट्रक्ट एक कंपाऊंड वॉलाक नेवीचे परमिशन जाय 2-2 वर्सां लागतात हे रॉंग न्हू सी दॅट्स वॉट आय एम सेइंग वॉट वॉज द हायकोर्ट ऑर्डर देर वॉज अ केस Michael Alexander Michael versus State of Goa and all the authorities PDA Chikalim Panchayat Vasco municipality was not part of that. Finally when the order came, what was the order? That henceforth any permission that is there as far as PDA is concerned, any permission will in Mormugao Taluka will have to go to the PDA and PDA obviously it goes to the PDA will have to take the naval NOC. Now naval NOCs were with regards to what? There is something called a color coded map, CCZM. They have their plan, which any other airport, even Mopa airport has started. एक वर्स पयलीं जाली मोपा एअरपोर्टाक तूं ते वेबसायट आहा ते वेबसायटीचेर तूं जरी तर गेलो तुका सगळे एअरपोर्ट्स जे आहा पळय यू गेट द color code, meaning how many meters you are away from the airport, how much height you can build. Only that funnel zone, for that you need permissions. Otherwise you don't need permissions. Their color coded map, I think you have taken other interviews, is totally flawed as far as Dabolim is concerned. It's totally flawed. So what is happening is, as far as this is concerned, they are, as I said, citing their internal circulars. आपले ओन मिनिस्ट्री ऑफ भितरले ऑफिसाचे सर्क्युलर सायट करता. वास्को लेवल इतलो कमी आहा कंपेर्ड टू द रनवे. तुवें आराम से एज पर द लॉ वॉट एवर लॉ परमिट्स दॅट मच हायट यू कॅन बिल्ड बट दे आर नॉट परमिटींग. ते म्हणटा मांगरान आमचे बिल्डींग आहाय ते इस्टॅब्लिशमेंट तो थिंगासून 500 मिटर्स तुका करपा जायना. व्हडांत आमची बिल्डींग आहा थिंगासून तुका करपा जायना. हें रॉंग न्हू कित्याक हायकोर्ट ऑर्डर वॉज वन थिंग बट पीपल आर सफरींग. दिस इज रॉंग. नेवी हॅज टू चेंज देअर एटिट्यूड. They need to change their attitude because it cannot be one law for them and another law for the locals. ना एक बरी गजाल एक्चुअली चेअरपर्सन ऑफ म्युनिसिपालिटी त्यांच्यानी एक मिटींग आपयली जे आज लोकांचे अन्याय चालू आसा पळय जे नेवी अन्याय करता पळोवपाक गेले लोकांक परमिशन दिना आज बिल्डिंगां मोडटा तेंची घरां मोडटा. सो एक बरी गजाल आनी सगळे लोकांनी तेंच्यांनी आपले जितले आसले पळय प्रॉब्लम्स ते मांडले. नेवीचे 2 ऑफिसर येयल्ले हांगा नेवी एक्सेप्ट करता की आमची मिस्टेक. एवरी टायम आमी 2-3 मिटींग अटेंड केला नेवी वांगडा चीफ सेक्रेटरी आनी वयर सुद्दां गेल्ले आमी बट एवरी टायम नेवी एक्सेप्ट करता आमचे प्रॉब्लम आमचे फॉल्ट आसा पूण एक्ट जायना तेजेर. खंय तरी सरकारान तेंचे दबाव घालपा जाय की बाबा प्रोसिजर तुमी फॉलो करा जे एक्ट आसा ते फॉलो करा. एक्ट फॉलो करनासतना लोकांक ते डिनाय करता पळय दॅट इज टोटली रॉंग. सो हेतून खंय तरी सरकारान इन्वॉल्व जावन प्रेशर घालपाचो नेवीचेर. 1 रुपया केन्ना रेवन्यू दिना की ते एक्टान आसा की बाबा आमी रेवन्यू घेवपा जाय ते आमी आतां फायंड आउट करतले एज पर म्युनिसिपालिटीन जे सीओन सांगला पळय एज पर द एक्ट दे हॅव टू गीव रेवन्यू. सो एक बरी गजाल एक्चुअली आमकांय कळ्ळें की वील हॅव टू ऑल्सो फायंड आउट इन पंचायत राज एक्ट वेदर वी कॅन कलेक्ट रेवन्यू फ्रॉम देम बिकॉज खुबशे रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्स आहा तेंचे नोफ्रा 1 नोफ्रा 2 जे आमचे पंचायतीन येता. सो वील हॅव टू फायंड आउट इन पंचायत राज एक्ट वेदर वी कॅन कलेक्ट रेवन्यू फ्रॉम नेवी. आणि आयज नेवी ही एक दादागिरी करपा लागलेली आहे. तुम्ही जाणा आसतले आमी एक आमचे घरान वडील म्हणटा ते आमच्या आवय बापायक दिता तशें जेन्ना आमचो देशाचो नांव येता जाल्यार आमी आर्मी आनी नेवी आर्मीक आमी एक रिस्पेक्ट दितात पूण हेजो गैरफायदो आयज आर्मी लोक काडपा लागलेले आसा. जाता थंय आपल्याक जाय तशें मनमानी चल्लेली आहा. तुम्ही पळयतले आज मांगरान जे आमचे 9 फ्लोराचे बिल्डिंगे काडलेली आहा कमसे 400 ते 500 फ्लॅटां केल्ली आहा. एक लोकल बाबडो आपलो एक घर बांदतलो जाल्यार ताका 1 वर्स 2 वर्स NOC घेवपा लागता वास्कोच्या शहरान. आयज आनी बाकीची बिल्डींग थंय आमकां हॉस्पिटल येवपाचें आसलें. आयज मुर्मुगांव आनी वास्कोचे मदीं आमकां एक लोकल मनशाक एक गरीब मनशाक हॉस्पिटल ना थंय हॉस्पिटल जावपाची आसलेली ती तेमीन बंद करून तो कोमुदाचो जागो तेजेर दादागिरी घेवन ना PDA ना म्युनिसिपालिटीचो परमिशन घेतला बगर हिमीन काडला आनी थिंगा बिल्डिंगे बांदलेली.